आता जेजू सरशीन तिसरो पंगड पावलो. तो मेल्ल्यांचें जीवनपण ना म्हणच्या साधुसेवांचो पंगड. ते एक काल्पनीक गडीत गुंतून जेजूक शिरकावन घालूंक सोदतात आनी जीवनपण म्हणलो विशय एक फकणशें देखतात. तांणी जेजू समोर हाडलेली भुरगें नासलेले एके स्त्रियेन आपल्या मरण पावलेल्या दादल्याच्या भावा लागीं लग्न जावची गजाल द्वितीय नियम पुस्तकांत अध्याय 25 वाक्य 5 ते 10 हांगासर वाचूंक मेळटा. हाका लेवी रेत लग्न म्हणटात. ही नाटकी रितीन साधुसेवांनी जेजू समोर दवरिल्ली गजाल जेजून तितल्याच शाणेपणान ती दिली. केवळ पेंतत्यूक वा 5 ग्रंथ मात्र पातयेवन आसल्या साधुसेवांक तांतलोच दाखलो दिवन जेजू पुनर्जीवनपणाची गजाल स्पश्ट करता. संवसारी गजाल पुनर्जीवंत जिविताक लक्ती करून उलयल्ल्या तांच्या चिंतपाची चूक तो तिदविता. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 6 हांगासर मोइजे लागीं जळच्या बोल्या लागीं उलोवन देव हांव देव अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हणालो. अशें म्हणटाना ते जिवंत आसात म्हणले परी देव उलयलो. मोइजे लागीं उलयतना पुर्वज जिवंत आसात म्हणलें ही उतरां सुचयतात. हातून मेल्ल्यांचें जिवंतपणूय जेजून शिकयलें आनी हे दिशेन साधुसेवांचे समजणेचें उणेपण जेजून दाखोवन दिलें. जेजूची शिकवण आमचोय दुबाव निवारता, जिव्या देवाची वळख करून दिता. त्या जिवंत देवातय आमचें जिवीत जिवंतपणाच्या बरवशान सबयता.